मुखेलमंत्र्याच्या साडवाक 5 लाख रुपयांची लाच घेतना रंगे हात धरिल्लो आसतनाय ताका परतो सरकारी सेवेत घेतला। या प्रकरणाची 6 महिन्यां भितर पुरायपणान कारवाय जावपाक जाय। मात सरकारान मालवणकाराक खंयच्या आधाराचेर परतो सेवेत घेतला ते स्पष्टपणान जाहीर करचें। तशेंच गोंय उद्योगीक उदरगत वसाहतीत जो भ्रष्टाचार चल्ला ताचेर सरकारान कारवाय करची अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे म्हणयारे प्रशांत नाईक हांणी केल्या। आरडीएस गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। 6 महिन्या भितर खंयच्याय प्रकरणाची इन्क्वायरी करून ती केस वायर करपा जाय। 6 महिन्या भितर करपा जाय। आता ताणी मालवणकाराक परतो घेतलो तो खंयच्या बेसिसाचेर घेतलो? जशी पुलिशे भितर केस ए फायनल करतात तसो करून घेतलो? ताजी इन्क्वायरीचो रिपोर्ट कितें सांगता? खंयची कमिटी बसयल्ली इन्क्वायरी करपा खातीर? त्या इन्क्वायरीचो रिपोर्ट कितें? नाही, पीपल ऑफ गोवा शूड नो एक्झॅक्टली की मुख्यमंत्र्याचो मेवणो जेन्ना एखाद्या भ्रष्टाचाराच्या केसी भितर दळदळीत तेका धरतात आनी 6 महिन्या भितर ह्या अधिकाऱ्याक जर परत घेता जर जायत जाल्यार ज्या सरकारान सांगिल्लें झिरो टॉलरन्स टू करप्शन म्हण त्या लोकांक गोंयच्या जनतेक एक रायट उरता की जाण जावन घेवपाक ह्या अधिकाऱ्याचे शेवटाक कितें जालें ह्या केसीचें तुमी कितें केलें? वेदर द इन्व्हेस्टिगेशन इज स्टील इन प्रोग्रेस, ताजेर केस दाखल जातली, क्रिमिनल केस दाखल जातली, कितें हाजे मुखार ह्या केसीचे कितें? नोबडी टेल्स अस की ह्या केसीचे मुखार कितें तें। ओन्ली थिंग वी नो दॅट ही इज बीन रिइन्स्टेटेड। पण ताका फायन कितें, ताका पनिशमेंट कितें हाजे बद्दल कोण अजून पर्यंत कांय उलयना। हांव सरकारा कडेन मागता की तांणी ह्या केसी भितर एक म्हळ्यार मुख्यमंत्र्याचो मेवणो म्हणटकीर मुख्यमंत्र्याची जापसालदारकी जाता की ह्या केसी भितर ताणें क्लीन येवपा जाय।